ह्या 2024चे वर्स जे आसा ते एक रॉंग नोट, एक रॉंग हाजेर सुरू जाले आणि एक तरणाटो भुरगो अननोन फॅमिली अशें म्हणू येता आमी, कारण ताजो आवय ताजी बापूय कावन्सिलर आशिल्ली हांगा फॉर मेनी इयर्स. तो त्या स्मार्ट सिटीच्या खड्डो जो खणला तातूंत पडटा आनी वता. एक तसो पळोवंक गेल्यार एक हादरो, तसो पळोवंक गेल्यार हो एक शिटकावणी की स्मार्ट सिटीचें काम जे चल्लां ते राम भरोसे चल्लां, म्हणजे चल्लां ते, ताका कांय मर्यादा ना, ताजे कांय त्या गजालीचो कांय कोण ऑडिट करिना, थंय कोण लक्ष दिना, थंय पोलीस ना, थंय लायट्स ना. जे सेफ्टी मेजर्स घेवंक जाय ते सेफ्टी मेजर्स ह्या स्मार्ट सिटी अंडर कांयच म्हाका दिसता अजून पर्यंत कोणेच पळोवना. इनफॅक्ट इमिजिएटली आमी डिमांड करता की सेफ्टी मेजर्स जे आसा ते ह्या गव्हर्मेंटान आनी ह्या स्मार्ट सिटीन आमकां दाखोवचे, कारण मोठी घटना घडच्या पयलीं आनी ती घटना घडूंक शकता, कारण ताजे तुमकां फुडें डिटेल्स दिता. पण आमी डिमांड करता की ह्यो 3 गजाली ज्यो आसा त्यो ह्या स्मार्ट सिटीच्या अंडर तांच्यांनी आमकां दाखोवन दिवचे ह्या स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनान. एक म्हणल्यार जेन्ना खंयचेंय काम तूं घेता, बिकॉज इट्स मे बी अराउंड 1000 करोडाचें काम, 1000 कोटीचें काम, जेन्ना येदें व्हडलें काम तुमकां दिता तेन्ना ह्या कामाच्या अंडर खुबश्यो गजाली येता. तातूंत भितर सेफ्टी इज अ मेजर थिंग. जेन्ना खंयचें काम चालू आसता, आमी खंय पळयलां आसतलें, कदाचित आमी मुंबय गेले आसतले, मुंबय तें काम चालू आसता, वीच इज सच अ बीग सिटी, लोकांची वर्दळ कितली आसता, पण थंय काम एका सायडीक चालू आसता, एका सायडीक लोकांची रहदारी चालू आसता, पण खंयच कोणाक डिस्टर्बन्स येना. वाय? बिकॉज दे फॉलो द नॉर्म्स. स्मार्ट सिटीचें काम किंवा स्मार्ट सिटी फक्त लूट करपा खातीर, लुटपा खातीर स्मार्ट लुटर्स जे आसा, हे स्मार्ट लुटर्सांनी स्मार्ट सिटीच्या अंडर पयशे लुटले, गव्हर्मेंटान पयशे खाले. जशें आमी डिमांड केले की नॉर्म्स काही फॉलो करपाक जाय, ऑडिट ताजे जावपाक जाय. तातूंतलो एक म्हणजे ISO 9001 आसा काय कितें, वेदर फॉलो केला काय कितें. व्हॉट डज ISO 9001 सेज? इट एन्श्योर्स द क्वालिटी ऑफ द वर्क, हाऊ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल हॅज बीन यूज्ड, स्किल्ड लेबर आसा की ना, मशिनरी यूज करता ती सारखी यूज करता की ना, दॅट शोज द क्वालिटी ऑफ द वर्क. आमी क्वालिटी ऑफ द वर्क पळयला, म्हणजे चड आतां पणजेकारांक भंय दिसूंक जाय. पयर एक इन्सिडन्स घडलो, एक सिवेजीचो टँकर जो आसा तो जाल्लें काम वॉज कम्प्लिटेड आनी थंय तो खचता आनी पडटा, ओव्हरटर्न जाता. कंप्लीट कामाचें तुमकां सांगता हांव. सो हाज्या फुडें कितें जावपाचें आहा तुमी इमॅजीन करा. सेकंडली, जो सगळ्यात पयलो स्मार्ट रोड म्हणून केलो, जो परेड ग्रावंडा कडेन जो आसा, ताजी स्थिती वचून लोकांनी पळोवची, ताजी स्थिती ह्या स्मार्ट सिटीच्या हांच्यांनी वचून पळोवची की स्थिती कितें आसा ती. सगळें सिमेंट भायर सरलां, अजून तो स्मार्ट सिटीचो इनॉग्रेट करून तो रोड म्हाका दिसता एक वर्स करून सुद्दां जावना, जाल्यार ही स्थिती जाल्या तुमच्या स्मार्ट सिटीची. ISO 14001 हो फॉलो केला तुमी काय म्हणून. व्हॉट इट सेज? इट एन्श्योर्स द एनवायरमेंट आस्पेक्ट लायक डस्ट पॉल्युशन, एअर पॉल्युशन, वॉटर पॉल्युशन, विच इज अ सेफ्टी ऑफ द पीपल. ज्या वाठारांत तुमचें काम चालू आसा त्या वाठाराच्या लोकांची सेफ्टी, आरोग्याची सेफ्टी तुम्ही लक्षात घेतल्या काय म्हणून. आज जर पणजेन जर आमी वचत सगळीकडे धूळ, लोकांक उदक येना, कारण जेन्ना ते ड्रेंच करतात तेन्ना ते फोडटात, तेन्ना ते पायपां फोडून उडयल्ली आसा. उदकाची पायपां फोडल्या, नवी पायपां घाल्ली, कितल्याशाच फावटी खोडून ती पंक्चर जाल्ली आसा आनी उदक जे आसा हे पाजरतले त्यातूंतल्यान. म्हणजे लोकांनी कितले सोंसपाचे पणजेच्या लोकांनी. पण पणजेकारांनी हाजेर विचार करपाक जाय की ऑल द नॉर्म्स जे आसा, सेफ्टी नॉर्म्स हे फॉलो जावपाक जाय. जे आतापर्यंत काम जाला ताजे जावपाक जाय आनी फुडलें काम जे जावपाचें आसा ताजे सेफ्टी नॉर्म्स तुम्ही फॉलो करून जे आसा, जे मेन्शन केल्ले आसा, ऑल द 3 मेजर्स. कित्याक हे 3 जर फॉलो केले न्ही जाल्यार हे इक्वल टू अराउंड 500 to 600 इश्यूज. तशें पळोवंक गेल्यार हे 3 जर फॉलो केल्ले आशिल्ले न्ही जाल्यार कोणाकूच त्रास जावचो नाशिल्लो, खंयच्याच मनशाक त्रास जावचो नाशिल्लो, स्मुथली सगळें काम जातलें आशिल्लें. पण हांगा खंय ना खंय तरी पयशांचो जबरदस्त व्यवहार चल्ला अशें दिसता, कारण सेफ्टी नॉर्म्स तुम्ही पाळूना, त्यामुळे 50 कोटी खंय गेले हाजोय प्रश्न. आणि हाजे उत्तर जे आसा स्मार्ट सिटीन दिवचे फौज में दौडे, एक तुम्ही ऐकले आसतली.
अंधे घोडे फौज में दौडे. अरे हांकां कांयच खबर ना खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें करप तें कांयच खबर ना. लागल्यार आडावा भशेन काम करपाक कोण तो इंजिनियर्स आनी वी हेल्ड इवन द इंजिनियर्स जे आसात PWD इंजिनियर्स तांकांय सोडपाचें ना. इवन तांचें खरें काम आशिल्लें की थंय उबें रावपाचें तांच्यांनी काम करून घेवपाक जाय थंयचें पण म्हाका दिसता तें सुद्दां काम ते पळय सुद्दां ना. तो एकटो इंजिनियर सुद्दां दिसना. केन्ना वचून जर कॉन्ट्रॅक्टराचो कोण तरी अपॉइंट केलो तो मनीस आसतलो आनी थंय ते लेबर आसतले ते लेबरांक कितें कळटलें रे. सो दिस इज देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द सिवरेज PWD इलेक्ट्रिसिटी. देर इज नो कॉर्डिनेशन एब्सोल्युटली नो कॉर्डिनेशन. इवन थंय पोलीस डिप्लॉय करपाक जाय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन थंय हें आसपाक जाय कॉर्डिनेशन आसपाक जाय. देर इज नो कॉर्डिनेशन. तशें हांवें मळा आतां परत स्कुलां सुरू जाल्लीं आसा. मळ्यान इट्स अ मेजर रोड बिजी रोड. थंय भयंकर प्रॉब्लेम्स भुरग्यांक जातले. तुम्ही पोलीस थंय घाला. आजच्यान स्कुलां स्टार्ट जाल्या. पयरूच हांवें व्हिडिओचेर तेन्ना थंयच काडून सांगिल्लें की परवाच्यान आतां शाळा सुरू जावपाची आसा. कितें तांच्यांनी सेफ्टी मेजर्स भुरग्यांचे घेतल्या काय म्हणून आनी ना जाल्यार पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांची काळजी आपुणूच घेवची पडटली. कारण ह्या प्रशासनाचेर आनी सरकाराचेर तुमी अवलंबून रावले जाल्यार कितें जावपाचें आसा तुमी पळयल्लें आसा 1 तारखेची घटनेत. सो यू हॅव टू टेक केअर. आणि जे आमी सगळे आमचे पत्रकार भाव सुद्दां भोंवत असतात तुम्ही मातशा काळजीपूर्वक भोवात कारण दिस पणजी सिटी हॅज बिकम अ डेंजर सिटी.